आतांच मातसो ब्रायन मेवलो. तुजे स्टोरी मातशें सांग. ब्रायनान आपले बरें सांगलें. तूं केन्नाच्यान तियात्रान आहा? कितले तियात्र? हांव तियात्रान आपल्या सुरवात केल्या 4 वर्सांचो आसतना. 4 वर्साचो? हय. आवयस. मुगे रिकॉर्ड अजून कोणें म्हणना कित्याक म्हाका कोण तरी डेफिनेटली कोण एकल्या भुरग्याक चायल्ड आर्टिस्टाक तो घात केलो म्हणून म्हाका पयलो आनी कितें ओदो तेका ना टायम ना प्रिपेरेशनाक पांय वयलो म्हाका खंय ते बेनावली बेनावली. म्हणून हांवें थिंगा मुगे डायलॉग आनी एक कांत बाय हाड करून थंयच्या थंय थंयच्या थंय म्हणप मागीर त्याच सावन सुरवात जाली ती हांव खंयच्या वर्साक जावं केन्नाच बंद रावूं हांव विचारना तुजें एज विचारना पूण तें केन्ना जालें खंयच्या वर्सान? हांव तेन्ना 4 वर्सां आसता म्हळ्यार म्हाका एज सांगपाक कांय ना क्लोज टू मी. तेन्ना स्टार्ट सुरवात केलो हांवें 4 वर्सां. आनी हामनी तियात्र सोफा कितले एक्ट केले तुवें? हांवें एक्ट केले वय वय हांवें वय 52 52 बरयले. आवयस. आनी एक्ट केले ते आनी सांगूंक जायना. ऑलमोस्ट हांव सगळे डायरेक्टरां आदले शालीबाईसून स्टार्ट केलो तो आयज पासून सगळे डायरेक्टरां प्रेम कुमार सगळ्यांक. फेवरेट डायरेक्टर कोण तुजो? आय नो इट्स अनफेअर क्वेश्चन पूण हू यू लायक वर्किंग विथ? वय हांव डायरेक्टर म्हज्यान सांगूंक जायना अमको डायरेक्टर म्हणून. जर हांव एक्टर जाल्यार हांव सांगतालो अमके डायरेक्टर म्हणून हय. म्हाका सगळे डायरेक्टर बरेशे कित्याक सगळे डायरेक्टर आपल्या कश्ट करून डायरेक्शन करता सगळे बरे. म्हाका वायट बरो असो कोण ना. जेन्ना न्यू कामर्स कोण येता न्हू तेन्ना हांव सांगता हे न्यू कामर्स डायरेक्टरांनी बरे पळय अंतीक आहाय पयलीं आहाय तांकां ते तरी शिकोवंक जाय. तांचे शिकोवंक जाय. तेम शिकपाक चड गरज आसा अजून पिकलो नाय तितून वय अशें म्हणजे. आमचे बार्देजान इतले तियात्र जायना कित्याक ते हॉल बी ना आनी ट्रेडिशनूय इतले तुमचे इतले गोठ आहा ते आमचे कडेन ना. सारकें म्हळ्यार बार्देसान तियात्र मोगी सगळें आहा कित्याक जे पळय तियात्र एक सुरू जाता तेन्ना सणी स्टार्ट करतात क्लॅप मारपाक ते एप्रिशिएट करतात. आय सी. वय बार्देसान तियात्र पळयणार जायते आसा आतां हॉल ना जावन वय आमी मातशे त्रासान पडले. आमचे सगळे बार्देजकार मुंबयात गेले पळय ते बरे आहा तियात्रान रिगल्यात ते पूण हांगासर पळय ते ट्रेडिशन मातशें वीक आहा. ना तेंगेले वीक ना. जायते आहा तेचे बार्देसान तियात्र बरोबर तियात्र वय बट कितें ते तियात्रिस्ट थिंगसून इंग्लीच्या शास्त्रींतले थिंग वचपाक अशें करून ते आमी एकवट जालो ना. वय आमी तांकां बार्देसकार म्हणटले आमी शास्त्रीकार म्हणटले. प्लस हॉल तुवें सांगले पळय ते प्रमाणे हॉल मेळपाक कठीण. आतां हो बरो हॉल आसा एक बरो हॉल बार्देजान एकूच बरो हॉल. हॉल बरो म्हणजे भाशेन आनी असले तर हॉल आनीकूय येयली न्हू वय आमी तियात्र आनी वाडत रावतले. इट इज अ इम्पॉर्टंट फील्ड न्हय. इम्पॉर्टंट जालें कित्याक आमगे एकूच हॉल तियात्र म्हणटा ते गोंयकारांक एकूच तियात्र आनी कांय हॉल सगळ्यांक वय तियात्र गोठ हा आनी इट्स रियली गोईंग स्ट्रॉंग. तियात्रा वरवीं आमगे कोंकणी भास फामाद. म्हजो ओळखी गायड प्रोफेसर राफायल फर्नांडीस ताजो हात म्हजेर हरशी बसला. हांव कोंकणी उलोवपी न्हू तुवें पळयल्या म्हजी कोंकणी तुटी फुटी तरी पूण ताणें PhD केल्या तियात्राचेर राफायल बाब आनी तो म्हजो प्रोफेसर. ते पासून प्रोफेसर आनी कलीग म्हणजे गायड तो गायड. सो ते पासून आमी मातसो हितून आय अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ इट. हें फील्ड सारकें इम्पॉर्टंट. प्रमोद कालेन बी तशें बरयल्या पळय ते भाशेन. प्रमोद काले म्हजो इश्ट आसलो. वय वय तेन्ना आतां भायर पडलो तो पुणेंतलो न्हू. बरो बरयलें ताणें बरें बरयलें. पूण आतां फुडार कितें तियात्राचें कितें 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 गरजेचें कितें करपाचें? गरजेचें हॉल तर एक जालें आनी चड करून म्हाका दिसता सरकारा कडच्यान आनी तियात्रांक कितें तरी मेळपाक जाय. नाजाल्यार तियात्र काबार करप म्हणल्यार ऑटोमॅटीक आमकां गोंयकारांक काबार करीत वयतले कल्चर वयतले आमचे. सो हांव कितें म्हणा आमी केन्ना तियात्र करता केन्ना हॉल मेळना जावं आमकां कसली फेसिलिटी ना ती गोवोरमेंटा कडच्यान दिवपाक जाय. कित्याक गोवोरमेंटाक चड गरजेचें तियात्र तें अजून खबर नासतली. तियात्रा वरवीं तें गोवोरमेंटाक जायतें आहा. लँग्वेज कल्चर मेसेज गूड मॉरल सुद्धा तियात्र बारीक पळयल्यार ही कॉमेडीन सुद्धा मॉरल आसता. सारकें हें तें गोवोरमेंटाक चड फायद्याचें तियात्र चिंतूंक जाय. आनी तियात्रिस्तांक तियात्र करपाक कितें तरी मदत मेळोंकूच जाय सरकाराची. तेन्ना तियात्र आनी फुलतले. नवे कलाकार येतले नवे डायरेक्टर येतले आनी नवे तियात्रूय येतले. तूं आतां कशी आहा ब्रायन तियात्रान एक्टीव आहा म्हणत? चड कशी युअर फूल फॅमिली आख्खी फॅमिली म्हजी तूं फॅमिली अजून कोणें स्टेजीर दिली ना. म्हजो शापायचो पाय कॉन्ट्रदास कॉन्सर्ट करतालो. कॉन्ट्रदास मागीर म्हजो शापाय
म्हजो शापाय कॉन्ट्रेदास करतालो पियानो घोडटालो I see, पियानो I see. कोत्तालो मागीर तेजे फाटल्यान म्हजो पाय मागीर म्हज्यो सगल्यो भयण्यो म्हजे होय. कन्या सगळे आख्खे टोटल Full family. फूल फॅमिली आनी म्हजी बायल हांव म्हजी भुरगीं सगळीं तियात्रिस्ट आणि यंगर जनरेशन हा पळय ते तांकां लॉस दिसना टू टेक पार्ट इन इट दे सी इट विथ प्रायड न्हय सारकें 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 आतां आमगे एक फेवरेट रोल तुजे कितें एक फेवरेट रोल एक फेवरेट रोल होय हांवें कितू कॅरेक्टर रोल केले न्हू होय. ते आजून कोणें केलें ना म्हणटा हांव म्हणटा कित्याक हांव हिंदू जाला चेडू जाला भायर सगळे रोल हांवें केले सगळे कॅरेक्टर हांवें केले बरें तुजे तरी सांग एक फेवरेट प्ले तुजो प्ले बाकी दुसरें सोड तुजो फेवरेट प्ले मुगे प्ले जायत सगळे मुगे चड हिट आहाय हे आनी गोंय सांबाळटले टॉप शो मुगेलो खंयच्या वर्साचे ते आनी 2011 2011 हे आनी गोंयांत सांबाळटले हे आनी हिरो हिरो सेंचुरी क्रॉस म्हणजे 118 150 टोटल शो म्हणजे सेकंड टाइम काडलो आवयस मागीर जॉनी आसपापा 100 क्रॉस तो 120 कितें जालें तेजे अशें करून सगळें सोशल वर्कर गोल्डन जुबली 50 शीट अशें करून मुगे जालें कोण म्हणटा आतांचे तूं सेंचुरी मारना माणें सेंचुरी मारल्यो कोण म्हणटा तियात्रां लोक जायना मुगे तियात्रांचे फूल जाता पॅक जाता लोक ब्लॅकान तिकेट काडून वयता आनी लोक जायना मागीर सारकें तियात्र लोकांक कितकोन दिवपा तेजेर आहा तेन्ना लोक येतात तियात्रां सारकें व्हेरी नायस थँक्यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल